मॉडेल शेक पॉलिसी वयल्यान परतून सरकारामदी दोन गट सोमारा मायकल काय शेकवाल्यांक घेवन मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो। नव्या शेक धोरणात जायत्यो त्रुटी आसात त्यो पयस करच्यो म्हणून शेकवाल्यांची मागणी। पर्यटन मंत्री रोहन म्हणटा आपल्याक मिटिंगेचे कांयच खबर ना। सोमारा काय शेकवाले आमदार मायकलाक घेवन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक मेळ्ळे। नव्या शेक धोरणांत जायत्यो त्रुटी आसात म्हणून शेकवाल्यांचो दावो। ह्यो त्रुटी पयस करच्यो म्हणून शेकवाल्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडेन मागलां। थोडी फी वाडलेली आहा, थोडे आमचे डिपॉझिट वाडलेले आहा, ते आमी सीएम आशिन आमी मांडल्या। आनी थोड्यो पेनल्टीज ज्यो आहा आनी आमचे वुडन वापरता तिका स्टील वापरपाक हे थोडे आमी ताका सांगलां, सीएमाक सांगलां आनी तेणेन ते ओके मानून घेतलां। ओके, पूण तिंगा आतां मेजर पॉयंट जो येयला तो एक्सपिरियन्स कॅटेगरीचो की 1 and 2 जे आसा 1 and 2 की तांकां सामकायलो एसोसिएशन म्हणटा की तांकां न्यू कमरान घालचे। बट वी अलॉंग वीथ आय एसोसिएशन हॅज फॉट आमी 15 वर्सां जालीं ह्या मॅटराक लागून आमी कोर्टान वयतोच आहा। सो आमचे मागणे आहा आमच्या सीएमा कडेन की जेका एक लायसन पासून पळय आसा तांकां सगल्यांक एक्सपिरियन्स कॅटेगरीन घेवचें। गव्हर्मेंटान एक पॉलिसी एप्रूव केली लास्ट टायम कॅबिनेटान। सो ती पॉलिसीन कितें आहा तें आमकां खबर नासलें। आमी लास्ट टायम 2-3 मिटिंगी केल्यो टुरिजम डिपार्टमेंटा कडेन आनी टुरिजम सेक्रेटरी कडेन बेस्ड ऑन 2013 to 2023 पॉलिसी। सो 10 वर्सां ही पॉलिसी आहली। 90% कॅटेगरी दिल्ली। 3 years आनी एबव आहा तांकां एक्सपिरियन्स पण 3 years आहा आनी एबव आहा ताका 90% शेकां दिल्ली आनी 10% शेकां दिल्ली कोणाक इनएक्सपिरियन्स आहा तो 1 year आनी 2 years। आतां म्हाका सोजमो ना ही कोणें चेंज केली ती कित्याक पॉलिसी चेंज केली, कित्याक हे पॉलिसीचेर इवन हायकोर्टान सांगली बेस्ट पॉलिसी म्हणून बरी पॉलिसी तशीच आसूं म्हणून ती 2013 ऑर्डर दिल्ली हायकोर्टान। आतां कोणें चेंज केली, डिपार्टमेंटांतलो कोण इनवॉल्व आहा, कोणाक कितें केलें म्हाका कांयच खबर ना। सो सडनली आमकां एक पॉलिसी आतां न्यू पॉलिसी केली ती आमकां मेवली। सो ते पॉलिसीन आमकां कळलें की जे 10% आहा ते सारके झिरो इनएक्सपिरियन्स आहा ताका दिला आनीक 90% आहा ते दिला 1 and above। सो हेका लागून आमी ऑब्जेक्शन हाडलां की आमकां पॉलिसी नाका म्हणून। सो सीएमान आतां कितें सांगलां आनीक 2 दिसांनी आपण सगळ्यांची मिटींग आपयता। हे आनी पयली एज एक क्रायटेरिया घाल्लेली एज 18 to 60 years। हाचे मदें कोण आहा तेणें एप्लाय करपाचें। 60 years एबव जालो तूं भायर। सो आमी ताजेर ऑब्जेक्शन हाडलें, लास्ट टायम मिटींग केल्ली आनी टुरिजम मिनिस्टरान सांगलें आपण ती एजीची लिमीट काडटा। बट तेजे उपरांत आमकां पॉलिसी मेवली म्हणटरीच पॉलिसीन पयल्यार जायत्यो वस्तू ज्यो आमचे एगेन्स्ट जाल्यो। आतां हे पॉलिसीन पयली पॉलिसीन 2019-2023 पॉलिसीन आमी सिक्युरिटी डिपॉझीट दवरले 50,000। हे 50,000 आतां तेमी 2 lakhs केल्या। सो तुमी होरें तरी अनएम्प्लॉयडाचे होरें तरी तुमकां इंट्रस्ट आहा जाल्यार इतली वाडोवपाक जायना सिक्युरिटी डिपॉझीट। अनएम्प्लॉयड यूथ 2 lakhs सांठोलो खंयचे। There are some more things which were there in the शेक पॉलिसी जी तांकां खबर नासले ते डिस्कस करूंक आयज येयल्ले ते सीएमा कडेन आनी बेगीन भायर काडचे म्हणून शेका तेंचो डिमांड आहा। आतां बेगीन म्हणजे कितें आहा, आतां ऑक्टोबर येयलो, सीजन स्टार्ट जाता आनी अ लॉट ऑफ इंडियन एज वेल एज फॉरेन ट्युरिस्ट टू विजीट गोवा दे वॉन्ट अ शेक ऑन द बीच, दे वॉन्ट टू सीट ऑन द बीच, दे वॉन्ट टू कम फॉर सन बेदिंग, डेक बेड्स जाय तांकां। सो ह्या रिजना खातीर ते येयल्ले जॉयंट मिटींग करपाक अलॉंग विथ सीएम एंड टुरिजम मिनिस्टर एंड द डायरेक्टर ऑफ टुरिजम टू रिजॉल्व दिस इशू वन्स एंड फॉर ऑल, बिकॉज देर आर सम मोर पॉयंट्स द इको फ्रेंडली शेक जावचे म्हणून। बट दे ऑलवेज यूज अ स्टील दिस थिंग म्हणजे फ्रॉम 2013 तांकां यूज करपाक दिल्ले स्टील फॅब्रिकेटेड स्ट्रक्चर एंड क्लॅडिंग ऑफ वूड, वुडन प्लायवूड तेजें क्लॅडिंग ना जाल्यार कितें जातालें इतलीं वर्सां तेच तर तूं हें करिना जाल्यार 60 poles न्यू घालचे पडटा। ते इजिली मेळना, मुंडे इजिली मेळना 60। सो सीएम सेड आय वील हॅव अ मिटींग विथ द डायरेक्टर टुरिजम एंड मिनिस्टर
and we will sit either tomorrow or day after and resolve that issue. रोहनान जे कितें आहा पळय ते इशू तो रिजॉल्व करूया. रोहनान वयच्या पयलीं एलिगेशन केलें MLAच कोण तांकां भडकयता म्हणून 2 कोण दीस तो MLA नाका. ना तोच म्हणटा कोण तो MLA तुमी सांगात तुमकां खबर आसत जाल्यार कोण तो MLA. Here there is no rift between MLA or department or anything. या इंटरेस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड. आमचे लोकल जे ट्रेडिशनल शेक ओनर तांकां जे पॉयंट्स तेणी जाय घातलेले हितून पॉलिसी आनी जे पॉयंट्स कितें तेंचे इंट्रस्टान ना जे कितें आहा ते ऑलरेडी तेतून तेणी एग्री केल्ले आहा. डिपार्टमेंटान एग्री केल्ले आहा, मिनिस्टरा फुडल्यान एग्री केल्ले आहा. आय थिंक देर आर सम स्मॉल इश्यूज वीच they had हय, not हय, seen हय, हय. on the policy अजूनही तांकां दिवंक ना. शेकवाल्यांची मुख्यमंत्र्यांकडेन बसका चालू असताना पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे मंत्रालयात हाजीर आशिल्लो. मात ह्या बसकेत तो वांटेकार जावंक ना. हे विशीं विचारल्यार रोहन म्हणटा आपल्याक बसकेची खबर ना, बेटेच कोणें हे विशयांत राजकारण करचें न्ही म्हणून रोहन उलयलो. चॅक पॉलिसी करता आसतना तांकां घेवन केल्या. हांव त्याच फुडें आनी काय उलयना. आतां कोणाक राजकारण करपा जाय तर राजकारण करतले, पूण शेक पॉलिसी जेन्ना 8 मिटिंगी जाता, वी हॅव हॅड अ जॉयंट प्रेस कॉन्फरन्स, वी हॅव इन्वॉल्वड द स्टेक होल्डर्स, देन देर आर पीपल फ्रॉम पॉलिटिकली वॉन्टिंग टू मेक इश्यूज, वील हँडल इट. पूण पॉलिसी इज बीन व्हेरी क्लियरली डिफायन्ड टू टेक केअर ऑफ देअर इंट्रस्ट एंड एन्श्योर इट इज प्रॉपर. सो ते मुख्यमंत्र्याक मेळपाक आयले तर मेळपाकूच जाय. मायकलूय आसा मुख्यमंत्री मिटिंगे बरोबर. आय रियली डोंट तुम्ही ना सर ह्या हितून ह्या मिटिंगेक. म्हाका आय एम नॉट अप्रेज अबाउट इट, नायदर एम आय अवेर अबाउट इट. ओके पूण थोडे म्हणटा सेंटर लॉज आसा हांगासर, ते सेंटर लॉज घातल्या म्हणटा सेंटरांतल्यान लॉज येयला म्हणून आतां सांगलें कितें. ते म्हाका कांयच सांगूं ना तांणी. आय एम नॉट अवेर. तांणी लास्ट टायम येवन सगळे थँक्यू फॉर द बेस्ट पॉलिसी म्हणून गेल्या. 2 दिसान कोण तांच्या कानान घालता, कोण आमदार, कोण कितें फाटल्यान भोंवता कळना. आय एम क्लियर द पॉलिसी इज प्रॉपर. तरी तांकां ते आमचे कडेन बसून मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे की लेट देम टॉक टू सीएम नोज वॉट इज रायट. रोहन आनी मायकल दोगूय एका तेंपार एकामेकाचे तोंड पळयनाशिल्ले. मायकल काँग्रेसीन आसतना रोहन भाजपात आयलो. विश्वजितान नाका पुरो केल्या उपरांत मायकलाकूय भाजपान येवपा पासत पर्याय उरूंक ना. निमणे मायकल आनी रोहन एकाच घरांत. ह्या सगळ्याचो शेकवाले आपल्याक जाय तसो फायदो करतात. जाय तेन्ना रोहनाक, जाय तेन्ना मायकलाक लागीं करतात. हे जालें राजकारण. शेकवाल्यांच्यो जेन्युअन मागण्यो आनी सरकाराचो पर्यटनात शिस्त हाडपाचो हावेस पुराय केन्ना जाता तें पळोवचें पडटलें. गोमंतक टीव्ही खातीर समीत नार्वेकार.